7वें सदां काळ तुका तो बेसावन बसतलो. आतां आमी वाजूया. तुवें ताका सदां काळ पासत बेसावान बोलला. सदां काळ, फकत आयतारा दिसा न्हू. आमच्या मदीं थोडे लोक आयतारा दिसा सारके ओतमीक दाखयतात. बोरी एकदम भोगती अशें न्हय. दर एका दिसा तुमी बेसावान बोलिल्ली, तुमची उतरां बेसांव दिता तशीं जावची, तुमची चाल रीत बेसांव दिता तशी जावची, तुमचे फामिलीन तुमी बेसांव जावची. तुजे बायलेन म्हणूंक जाय, तुजे लागीं लोगीण जावन हांव बेसावन बोल्ला. तुजे बायलेन म्हणूंक जाय, तूं कोणाक काजार जावं हांव बेसावन बोल्ला. तुमच्या भुरग्यांनी म्हणूंक जाय, ह्या फामिलीन जल्म घेवन आमकां कितलें बेसांव मेवल्यान. तुमची सोबा चलयता पळय ताणें म्हणूंक जाय, ही सोबा आसा म्हणून कितलें बेसावान बोल्ला. म्हजें तशें म्हणूंक जाता 100%. कल्वरी टेम्पलाक पळय हांव चलयता पळय, कल्वरी टेम्पलाचे सगळे मेंबर म्हजे सांगाता आसा म्हणून हें व्हरतें बेसांव. आयज इतली व्हरती ही मिशी जाता, हें तुमच्या मागण्या वरवींच हें घडलें. तुमी जंय खंय सर्वीस करता पळय, तुमचे अधिकारी तुमकां पळोवन अशें म्हणूंक जाय, तुजो असलो मनीस आमचे कंपनीन आसप एकदम व्हरतें बेसांव. घरांनी कामाक वयता पळय ते लोक, तुमी काम करता पळय दोनूय तशें म्हणूंक जाय, तुजें असलें पळय चेडूं पळय आमच्या घरांत काम करता पळय तें आमकां व्हरतें बेसांव. तूं तर एक कार ड्रायव्हर आसा जाल्यार तेंच्यांनी म्हणूंक जाय, तुजो असलो मनीस आमकां एक व्हरतें बेसांव. अशें म्हणचें दर एक दिसा हांवें आनी तुवें बेसांव दिता तसलीं जावचें म्हणून सर्वेसर आमकां रोचल्या. विसरूं नाकात, जंय खंय आमी आसांव थंयसर आमी बेसांव घेवची आनी दुसऱ्यांक बेसांव जावची. लांब प्राय तुमची आसची आनी भांगराचो मुकूट आसचो. आनी तितलेंच न्हय, खुशालकायेन तुवें जिवची. आमकां पळय क्रिस्तांव म्हणटात, संतोश बरीच जिवची, आनंदीत रावची. हांव नको कितले पावटी आनी जायते जाणांक आमी तें तोंडाक पळय जाल्यार सारकें उदास आसता. अशें तांकां म्हणटा तें हांव कितें करूं, म्हाजें तोंड पळय अशेंच. हय अशें बरें आसा, तुजें तोंड रोडणें तशें ना पळय. रोडणेचें तोंड तूं कोत्ता पळय तेन्ना मातशें तूं आतां हांव कितें सांगता तें आयक. पळय तुवें एक ल्हान भुरग्याक तुज्या हातान घेतला आनी ताजें तोंड रूप पासून तें रोडपाचें रूप अशें पळयलां तुवें? अशें पळयलां तुमी सांगात. पळयात, तो कावो आसत, तो गोरो आसत, तो चेडो जावं वा चेडूं जावं, पळय ल्हान भुरग्याक तूं हातान घेता तेन्ना रोडकुलें तोंड ताजें आसता काय थिंगा? तो सदांच मुरगोडटा. तुका पळयतोच तो मुरगोडटा आनी आनंदान आसता. आतां तुमी आयकात, सर्वेस्परान जोरी तर तुमकां भुरगीं एक देणी कशी दिल्या. रोडकुले तोंडाचें तुका दिवंक ना. भुरगीं कितलीं सोबीत कांय बी आसतात पळय, थिंगासो ते मेकअप करिनात. तीं भुरगीं आसता पळय तितून कितें मेकअप ना. पळय आमी पासून आसतात, भायल्यान आसतात. तुमी जाणा भायल्यान आसतात आनी फाटल्यान सगळें हुंस दिता. वयो ना, मुखारान आसप, फाटल्यान सुरी तोपप. आमचे मदें अशे लोक आसा काय? ना. तुमचें आसप तें दोंगेपणाचें आसप आसचें न्हय. तुमी आसतात पळय ते बेश्टें देखावो आसचो न्हय. जेन्ना तुमी कोणाक पळयता तुमकां आसपाचें मन ना जाल्यार तुमी आसो नाकात. तितलें पुरो, पूण बेश्टें दाखोवंक जाय म्हूण आसो नाकात. दोंगेपणाचें आसप नाका. मुखाल्यान आसतात आनी फाटल्यान पळय तांकांच फोंडान घालतात तशें करूं नाका. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात आनी सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरता पळय तांकां सगळ्या मनांतल्यान संतोश बरीत जावपाचें तांकां तें भाग तो दिता. तूं ताका सदांच संतोश बरीत खुशाल बरोदान बोत्ताय. जे कोणाच्या जिवितांत सर्वेस्पर आसा पळय तेन्ना तो खुशालकायेन आनी आनंदान तो आसता. एक रोडकुलो कसो आसना. मातशें तुमी ध्यान दियात. तुजेर म्हणूंक येता, ब्रदर, म्हज्या जिविताचे दूख असले, म्हज्या जिविताचे कोश्ट असले, पयशाचे बाबतीन पयशे ना, म्हजी परिस्थिती ह्या भाशेन आसा म्हणून हांव थिंगासर आसोंक पावना अशें तुजेर म्हणूं येता. पूण हें सोत न्हय. तुजे जिविताचे कोश्ट वेगळे आनी तुका देव दिता पळय तो संतोश दुसरो. कसलेच कोश्ट, कसलें दूख, कसलें दुयेंस ना जाल्यार, कसलेच त्रास नासतना पळय थिंगासर खुशालकायेन रावंक कोणाकूय तें सोंपें. कोश्ट आसोनूय आनी दूख आसोनूय तोरी आसतना हांसप आनी संतोश बरीत रावप म्हणल्यार फकत एक क्रिस्तांव भाव आसता पळय ताजेच लागीं तें घडटा. पावलून एक चीट बरयली. फिलिपकारांक ताणें एक चीट बरयली आनी अशें बरयतना 4थ्या अवेस्वरांत अशें म्हणटा, संतोश बरीत तुमचो मोग सगल्यांक तुमी शिंपडावचो.
संतोष बरीच जियात. ही चीट बरयतना खंयसान बरय तुमी जाणाव? संतोषाचो विशय, खुशालकायेचो विशय. बंदखणी नासतना पळय जेन्ना ताजे हात आनी पांये ते सगळे थिंगा सांखल्यांनी बांदलेले आसले पळय तेन्ना. आनी ते सांखल्याक लागून हात आनी पांयांक गाये जालेले. सारकी शांती ना थिंगासो, सारकी जेम ना थिंगा. आनी पावलो म्हणटा खुशालकायेन राव. खंयची खुशालकाय? कसली काय खुशालकाय? कसलोच गुन्यांव ना, कसलीच चूक करिनासतना, कांय करनासतना अन्याय करून पावलूक थिंगासो जेलीन घातलेलो आसा. सांखल्यांनी थिंगासो ताका बांदून दवरला. असल्या वेळाचेर तो म्हणटा संतोष बरी जायत. हें घडों येता काय? एकाच म्हणटा खरें क्रिस्तांवपण. भावानो, भयणानो, कश्ट, रडप सदां काल तें आसचें ना. म्हणजे जिवितान पळय जी दुकां हांव घडयता, सर्वेस्पर ती आनंदान ती बरची आसा. असो तूं भावार तर तूं कितें करतलोय? संतोष बरीत आसतलोय. ही दुकां घडयता पळय ताचो शेवट आहा. हे कश्टांचो पळय ते एक दीक शेवट आसा. हे सगळे त्रासाचो एक शेवट आसा. आनी तो शेवट म्हज्या सर्वेस्पराच्या हातीन तो आसा तो. आनी हांव तो रोखडोच पळोवचो आसा. असो तूं भावार तर तूं कितें करतलोय? संतोष बरीत रावतलोय. खरी पळय जी संतोष काय तुजे सोरभोंवतणें जें वातावरण तेजे पासत न्हय. तुज्या काळजान आसा पळय तो जेजू क्रिस्ता पासत तूं संतोष बरीत आसतलोय. हो विशय तूं केन्ना विसरना काय? आनी शेवटाक एक अद्भुत हांव सांगता. आनी तुका बरें तें हांव दितलो. आनी 5वी वोड तुजें पळय थारोवण तुका ती महिमा मेळटा. तूं ताका लांब पिराय आनी बेसांवांनी तूं ताका बोत्ताय. वर्ती तुका बेसांवां सर्वेस्पर दितलो. मोगाच्या भावा भयणांनो तुमी आयकता, तो तुमकां वर्ती बेसांवां सर्वेस्पर तुका दिवचो आसा. ताजेर विस्वास दवरता पळय तांचेर, ताजेर आदार दवरता पळय तांचेर, ताजेर भरोसो दवरता पळय तांच्या भुरग्यांचेर, तो आनंद दितलो, लांब जिवीत दितलो, आशा पुरी करतलो आनी मांडून घेतलो. बेसांवांनी बोत्तलो आनी बेसांव दिवपी तो कोत्तलो. निबेल भांगाराचो मुकूट पासून तुका दितलो. सासणाचें जिवीत दितलो. आनी तितलेंच न्हय, आनीक एक वर्ती बेसांवां तुका तो दितलो. म्हज्या जिवितान कल्वरी टेंपलाचो पळय हांव राखणदार जावच्याक सर्वेस्परानूच म्हाका पळय हें दिलां पळय तें एक वर्तें हें भाग म्हूण हांव सजमतां. हें एक मान म्हणून हांव सजमतां. तुमकां हांवें सांगलेलें पळय, आशा कोत्ता पळय तांकां तो सारको धादोसकायेन दिता. कांय वर्सां फाटीं 2016 हांवें हें आवंडे केल्लें की पॉल यंगचर्चे सोबेन वचोन ती सभा हांवें पळोवची. कित्याक पळय ती सभा आसा संवसाराचे सगळ्याकीन व्हडती सभा अशें म्हटला. आनी मागीर पॉल यंगचर्क तिंगा मेळोंक ताका मेळटलें म्हणून अशें म्हाका प्रस्न आसलो. हांवें एक चीट बरयली. म्हजें नांव सतीश कुमार. हांव कल्वरी टेंपलाचो थिंगासोर पास्टर. हांव तुमच्या देसान येवंक सोदतां आनी येवन तुमची सभा हांव पळोवंक सोदतां. आनी जर तर हांव पावलो तर खंयच्या एका मनशाक आदार दीत जाल्यार म्हाका तें बरें जातलें अशें म्हणून हांवें एक चीट बरयली. आनी ताजे जबाब पसून मेळोंक ना. पॉल यंगचर्क म्हाका आतां मेळोंक जातलें काय? आतां हांव चिंता पळय ताजे कडेन हें भायर फकत म्हाका ताजेन बांदला पळय ती सभा पळोवंकूच जाय आसली. चिटीचो जबाब पसून येवंक ना. तें आतां सोडया. आख्या संवसारान जायते सेवकां मदें एक रीक वरोन जो आसा ताका म्हाका मेळोंक जावो. आतां सुमार 5 मिनीट पर्यंत ताका वचून हांव मेळोंक जाय. व्हडतो देवाचो तो सेवक. अशें हांवें बरयतच पळय ताजे पळय म्हाका रिप्लाय येयलो. थिंगा कितें रिप्लाय येयलो? 2 वर्सां पर्यंत तुका ताका मेळोंकूच जावचो ना. आतां कोरियाचे पळय चर्च पसून म्हाका पळोवंक मेळोंक ना. रीक वरोनाक मेळोंक पासून म्हाका थिंगासर ती सोमदी मेळोंक ना. हांवें कितें आशा केली? एक व्हडतें सेवक आनी एक व्हडती सभा हांवें पळोवची. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमची पळय इच्छा ती सेल्फीश नासतना आमचे आवंडे ते बरे आसा जाल्यार सर्वेस्पर फकत ते आवंडे पुरेच करिना, पूण त्या मनशाक पळय कशें तो बेसान बद्दल तुका सांगता. एक दीस म्हाका एक चीट आयली. खंयतान तुमी जाणाव? पॉल यंगचो कडल्यान. कितें थिंगा बरयलें जाणा तुमी? 2019 हांवें 60 वर्सां पडल्यान सेवा केला पळय ते एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आसा. 60 वर्सांची पळय एनिवर्सरी आसा. सिओल ऑलिंपिक स्टेडियमान
60 वर्सां पळय हांवें देवाची सेवा केल्या त्या एनिवर्सरीन. तूं यो आनी देवाचें उतर तिंगा दी. आतां कितें म्हणचें गा? पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? व्हरतो मान तूं दिवन त्या मनशाक तूं मान दिताय. एका काळाचेर म्हज्याच गांवांत धाकट्या धाकट्या पळय त्या गोल्यांनी हांव वचोन सेवा हांवें केल्या. नो मायक आनी बायक नासतना असो चलोन हांवें सेवा केल्या. असलो पळय हांव, असले पळय म्हाका सियोल त्या व्हडल्या स्टेडियमान देवाचें उतर वांटूंक देवान म्हाका ती सोमदी दिली. आतां आमी कितें म्हणुया? हें येद्दें व्हडलें म्हाका मान दिलो हांव सोजमतां. एका दिसा म्हाका असो फोन आयलो. तो पळयताच तो अमेरिकाचो म्हूण सोजमलो. कोण म्हणून जाल्यार तेन्ना हांवें फोन उखल्लो. दुसरे वाटेन एक मनीस उलयतालो. हांव ईमेल धाडटा जाल्यार तूं तें पळय पसून नाय. हांव ईमेल धाडटा जाल्यार तूं तें पळयनाय आनी ताचो जबाब पसून तूं दिनाय. आनी अशें तो म्हणटाना हांवें म्हणलें तुवें केन्ना म्हाका ईमेल धाडली? केन्ना ईमेल? हांवें ईमेल धाडला आनी हांव वाट पळयता तुज्या जबाबाची. तुवें ईमेली वाचूंक ना आनी ताचो जबाबूय दिवंक नाय. हांव तुका सांगता, तूं आनी तुजी बायल आमच्या देशांत तुमी येवची, आमचे सभेनी तुमी येवची. हांवें थिंगासर एक व्हडतें कॉन्फरन्स थिंगासर तयार केल्लें आसा. तुवें थिंगा उलोवंक जाय. तेन्ना हांवें म्हटलें तूं देरेपें तूं आतां सांगता म्हाका असो फोन करून हांवें म्हजे बायलेक घेवंक जाय. तो आतां म्हजो गांव तो अमेरिका. आनी तितलेंच न्हय, थिंगा वचोंक विजावूय जाय. आनी ती विजा अप्लाय करपाक फकत थिंगासर 20 दीस लागता. ह्या पासत म्हाका दिसना म्हाका येवंक जावचें ना. त्या दिसा पळय अमेरिकान तो राज चलयतालो पळय ताचें नांव जावन आसलें ओबामा. सारकें न्हू? ओबामा थिंगा राजकोरी प्रेसिडेंटाच्या रुपांत. तो म्हाका अशें म्हणटालो, अमेरिकाचो प्रेसिडेंट म्हाजो इश्ट. हांव डायरेक्ट तेजे लागीं उलयतलो. एका सुमारान तुका विजा मेळटली तशें हांव तयारी करतलों. मागता तूं मातसो येवचो आनी आमचे सोबेन तुवें उलयचें. सुमान काबार जावचे पयलीं विजा आयली. त्या मिटिंगेन म्हाका वयचो पडलो. ह्या भाशेन तत्काल कितें म्हणया, ह्या भाशेन अर्जंट येवंक जाय. कोणें म्हाका फोन केलो तुमी जाणो काय? 2 वर्सां पासून तुका मेळचें ना पळय तो अपॉयंटमेंट अशें म्हाका सांगलेलें. तोच रिक वॉरन ताणेंच म्हाका फोन करून म्हणलें तूं येवचो. येवन म्हजे मिटिंगेन तुवें उलयचें. गरज पडल्यार हांव अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटा कडेन उलयतलो. हांव उलोवन तुका रोखडोच विजा दितलो. तूं मातसो यो. आतां हें कितें म्हणचें? फकत म्हाका ताका पळोवंकूच जाय आसलेलो. आतां एक 5 मिनटां कडेन उलोवंक मेळत जाल्यार तितलेंच पळय म्हजें चिंतप आसलेलें. तुमी सगळीं जाणात 2016 ह्या वर्सान आमचे कॅल्वरी टेंपलाचे 25वे एनिवर्सरीन रिक वॉरन तो थंयसर आयलो. आमच्या सांगाता रावलो. आनी 2019 पळय जेन्ना हांव कोरिया देशांत गेलो पळय तेन्ना पॉल यंगीचो आनी आमी जायते लोक सांगाता बसून आसले. आनी थिंगासरलो चेअरमॅन उबो जालो. पॉल यंगीचोन पळय सुरवात केल्लें पळय तें चर्च ग्रोथ इंटरनॅशनल हे संस्थाचो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर म्हणून सतीश कुमाराक आमी वेंचून काडटा. तांणी म्हटलें पॉल यंगीचोच्या ह्या संस्थेन आयज हांव एक बोर्ड मेंबर जावप कितें म्हणून हांवें सांगचें. फकत ती चर्च पळोवंक जाय आसली. चर्च पळोवपाचें कितें ताणें ती म्हाजी ईमेल थिंगा रिप्लाय पासून करूंक नासली. आसीस पॉल हो सेवक तुमी जायते जाण ताका वळखून आसतले. जीं कोण लायव्ह पळयता ओ मागीर आनी जीं कोण पळय चड पळय पुस्तकां वाचता आनी ह्या संवसारांत ते व्हडते सेवक कोण आसा जाल्यार तुमी जाणा आसतलीं आसीस पॉल आयचे ह्या काळान एक व्हडतो बायबलाचो ज्ञानी, बायबल स्कॉलर. अशें आसीस पॉलाच्या सांगाता एक देवाचें उतर वांटपाचें म्हाका भाग ह्या सेवकाक 2018 वर्सा NRBन सर्वेस्पण म्हाका दिलें. वॉट अ प्रिविलेज. पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव ताका व्हडतीं बेसावां म्हणलें मान हांव दितलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, हें सगळें तुमकां हांव कित्याक सांगता अशें म्हणून. हांवें सर्वेस्पणाचेर बरवंसो दवरलो आनी बरवंसो दवरला म्हणून सर्वेस्पण म्हाका कितलें बेसावांनी बोल्ला तें तुवें आतां पळयलां. आतां तुका हांव प्रश्न करता, सतीश कुमाराचो सेव तो काय दुसरो वेगळो आनी तुमचो देव वेगळो? हें सत काय? सतीश कुमार पळय जे सर्वेस्पणाचेर विश्वास दवरता पळय त्याच सर्वेस्पणाचेर आमी विश्वास दवरता. अशें जाल्यार मातशें दाखयात.
जाल्यार तुमी आयकात पळय ज्या सर्वेस्पराचे हांव सेवा कोत्ता पळय तो फेवरेटिजम करिना. तसो न्हय. सतीश कुमाराक वडती बेसांवां दिवन आनी तुमकां पळय सोकला थिंगासून दवरूंक तशें तो आवडेना. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, दाविदाचो सर्वेस्पोरूच दानियेलाचो सर्वेस्पोर. दानियल पळय ज्या सर्वेस्पराक सोरपोडटा, आयज तूं आनी हांव त्याच सर्वेस्पराक सोरपोडटा. ताचें नांव सोमी जेजू क्रिस्त. जी कोण ताचेर विश्वास ठेवता आनी तो कोण ताचेर भरोसो दवरता तांकां तो मानान बोत्ता. निबेल भांगराचो मुकूट दिता. लांब जिवीत पसून दिता. संतोशान तांकां बोत्ता. बेसांव जावच्याक तांकां कोत्ता. दुसऱ्या पासत बेसांव जावचें कारण कोत्ता. तुमचे आवडे तो पुरे कोत्ता. तुमी कोत्तात पळय ती मागणी तो मानून घेता. असले अद्भुत सर्वेस्पराची आमी थिंगासर सोरपोडटा आनी भरोसो दवरिना म्हणूनच ही उत्तम सगल्या बेसांवां आमकां ती अनुभवंक पावनान. आतां तरी हें उतर आयकल्या उपरांत आयकला पळय तो हो संदेश जरी तुमी तें बरयला, ही 8 बेसांवां तुमच्या मुखार दवरून सोमया दावीद अशें म्हणटा, सर्वेस्परान म्हाका बेसांवान बोल्ला. खंयचे भाशेन अशें विचारीत जाल्यार ते पळय इतले भाशेन. दावीद म्हणटा, सर्वेस्परान म्हजे आवडे पुरे केल्या. म्हजी मागणी तेणेन आयकल्यान म्हाका तेणें बेसांवान बोल्ला. दुसऱ्या पासात बेसांव जावचें कारण केलां. निबेल भांगराचो मुकूट दिला. लांब जिवीत दिला. संतोशान ताणें म्हाका बोल्ला आनीक व्हरतो मानूय दिला. ह्या भाशेन दाविदान म्हटला, बापा ही बेसांवां तूं दी बापा, ही आशा दवरशी. जाल्यार थंय मागणी करी. व्हरत्या सर्वेस्परा, मोगाच्या सोर्गींच्या बापा, आयज ह्या वेळाचेर सोमया तुजेर विश्वास ठेवन तुजेर भरोसो दवरता पळय तांच्या जिवितान तूं दिताय पळय ती 8 बेसांवां आयज आमी बारकायेन ती सोजमिका घेतल्या आनी ताजेर नियाल केला. ही 8 बेसांवांतल्यान आमच्या जिवितान पळय जें ना बापा तांकां तूं आमचेर ती ओतय. बापा आमी केल्या पळय ती दर एक मागणी आनी मागणी कोत्ता पळय आमकां, आमची मागणी तूं मानून घे बापा. दर एक पातकांनी आमकां सोडोय. आमची कूड आनी आमचें आत्म मेळ्ळें कोत्ता पळय तें सगळें बापा अपवित्र कोत्ता पळय कसलें पातक आमचे भितर रावच्याक परवानगी ना. पवित्र जिवीत जिवपाचें बेसांव दी बापा. आनंद आमकां दी बापा. आमची परिस्थिती आमचें वातावरण कसलें आसूं दी तुजे भितर आमी आनंदीत जावचीं. कित्याक आमकां शासनीक जिवीत दिला. सर्गींचें भाग तुवें दिला. संवसाराचें राज कोत्ता पळय सर्वेस्पर आमचो. त्या पासून संतोश जावपाचें मन आमकां दी आनी तें व्हरतें मान आनी व्हरतें एक इन्फ्लुएन्स तूं आमकां दी बापा. ह्या समाजान इश्टां मदें, सांगात्या मदें, सोबेच्या लोकां मदें, सेवकाच्या मदें, बापा भावा भयणांचे मदें मान तूं आमकां दी. इन्फ्लुएन्स आमकां कोर. तुजी मोहिमा करच्या खातीर आमकां तूं वाडय बापा. ह्या सगल्या बेसांवांनी तूं आमकां सगल्यांक भर बापा. हे सगल्या लोकांक तूं उगडास कर बापा. आयज आमकां काम ना म्हणून जायते लोक थिंगासर बेकार आसा. काकृत करून तांकां बरी शिर्वीस दी. पयशाचे बाबतींत ते कोश्टान आसा बापा. तांचेर काकूट कर आनी तांकां पयशाचे वाटेन आदार कर. दुयेंसान ते आतां दुखी आसात आनी ह्या वेळाचेर तांकां हात लावन पेकोवणी दी. संपूर्ण पेकोवणी दी. भुरगीं ना म्हणून बापा जायतीं थिंगासर निराशा आसात. तांचेर काकूट करून तांकां भुरगीं तूं फावो कर. शिंगतात पळय ते भुरग्यांक बापा बरी तांकां बूद आनी ज्ञान दी. शिक्षणीन तांकां सुफल कर. तांच्या फामलीन बरेंपण शांतीन तांकां तूं भर आनी तेच भाशेन वडिलांक बरी भलायकी, शांती आनी लांब जिवीत तूं तांकां दी. जंय खंय ती रावता बापा तुज्या पळय पांकाटाच्या सावळेन तांकां रावून दी बापा. काकूट करून तांकां सांबाळ बापा. तुका सगळो रेस्पेद, मान आनी आनंद जावन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.